फर्स्ट ऑफ ऑल पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार हांव म्हजो देव गणपती तशेंच ह्या मांद्रे गांवची देवी भगवती सप्तेश्वर हांकां नमस्कार करता। तशेंच म्हजो प्रभाग नंबर 2 नायकवाडा, गावडेवाडा, सच्चेपटला, साळगांवकर वाडा ह्या सगळ्या ग्रामस्थांनी म्हाका निवडून आयज हांगा पंचायतीन हाडला। तसोच आयज सरपंचय जाला हांव, पण हो सरपंच जावप हेच्या फाटल्यान पंचांची सुद्दां गरज आसता। पंच मेंबर हो सरपंच ठरयता। सरपंच हो आपल्या वळाचेर सरपंच जायना। खरोखरच हांव म्हजे फूल पंचायत टीम आमचे अमित बाब आसा हांगासर आदले सरपंच, तशेंच किरण आसा, रॉबर्ट आसा, आमची तारा हटफडकर आसा, राजेश आसा, संपदा मॅडम आसा, आमचो चेतना मॅडम, मिशेल आसा आनी रोजा आनी इतर बाकीचे पंच जेणी म्हजे जो विश्वास दवरला त्या विश्वास हांव तेंचेर केन्नाच अविश्वास असो दाखोवन दिवपाक ना। मांद्रे गांवाचो विकासाक लागून 11 आमचे वॉर्ड आसात। 11 वॉर्डांत इक्वली डिस्ट्रिब्युशन जे डेव्हलपमेंट आसतले पळय खंयच आमचो मतभेद आसचो ना आनी जो खंय पॉलिटिक्स आसचें ना। 11 वॉर्डांत इक्वली डेव्हलपमेंट जातलें इतलेंच। आनी हांगचे कडेन तुमी पळयलां धडाडीचे आमचे एक सरपंच तांच्यांनी जी आपली कामगिरी केल्या आनी ती कामगिरी फुडें कशी व्हरपाची हेचे म्हजे प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका खबर आसा ज्या पद्दतीन आयज हांगा आसात ते आनी तेंचोय बी सपोर्ट म्हाका आसतलो। म्हजे मित्र आमचे पंचायतींतले वांगडी प्रशांत वसंत नायक हांची सरपंचपदी निवड जाली त्या बद्दल तांचें हांव अभिनंदन करता। आनी तुमी जो म्हाका हांगा जो प्रश्न विचारला ग्रामसभेक पळय, ग्रामसभेक ही गांवाची पंचायत संपूर्ण गांवांत विश्वास दवरून 11 लोकांची निवड करता गांव प्रत्येक वाड्याचेर। सो त्या ग्रामस्थांचो हक्क आसता की आपलो गांव कसो आसपाचो आनी तेज्या खातीर आमी कशा प्रकारचे येवन हांगासर सुचोवणी करपाची आनी ताका लागून वेळोवेळी आमी अवेरनसय करता। आनी जे म्हज्या टेन्युअरान जितले ग्रामसभा जाले बरे ग्रामस्थांनी म्हाका सहकार्य केलां आनी ताका लागून पयल्या स्तराचेर म्हणटात तसो हांव सगळे पंच वांगडी आनी ज्या गांवांतल्या सगळ्या नागरिकांनी गेले 1.5 वर्स म्हणजे प्रदीर्घ काळा नंतर मांद्रे ग्रामपंचायतीन 1 वर्सा उपरांत जो सरपंच स्टेबल उरला ही सुद्धा भूमिका घेवपाक पंच मंडळीन आनी गांवांतल्या लोकांनी म्हाका सहकार्य केले। आयज आमच्या प्रशांत वसंत नायक यांची निवड जाल्ली आसा। आयज ते सरपंच म्हणून हांगा तेजे पयलीं तेजे उलोवप जालें आमचे एक्स सरपंच एडवोकेट अमित सावंत यांनी तुमकां बरे पैकी सांगला। त्यांनी सांगले त्या हेतून आमची महिला सरपंच जी आसतली आनी जे त्यांनी सांगला जी पंचायतीन जे घडला ते आमी सगळे 11 जण जावं आमी सगळे जे आसा पळय तेंचेच म्हणजे हातीर हात अशे टाळे एका हातीन टाळी वाजना म्हणटा पळय सगळ्यांचे हातीक हात लागून एक साखळ कशी तयार जाल्ली आसा आनी सगळे डिटेल जे आमचे आसा ते आमच्या एक सरपंचान सांगले आसा त्या हेतून आमची महिला एक सरपंच जातली। कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्रशांत नायकाक की तो सरपंच जालो मांद्रे गांवच्यान। सगळ्यांक खबर आहा मांद्रे पंचायत ही सगळ्यात व्हडली पंचायत आनी तेची एंटायर टीम जी आयज त्याच्या सपोर्टाक उबी आहा सगळे मेंबर्स। सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार प्रशांताक इतलेंच सांगूंक सोदता की तेचो टेन्युअर जो आहा तो टेन्युअर त्यांनी बऱ्या पैकी ग्रामस्था खातीर स्थानिकां खातीर गांवच्या विकासा खातीर त्यांनी फुडें वाटचाल बरी जावची तेची अशें देवा कडेन मागता। तशेंच जे डेव्हलपमेंटाची कामां जी इतले ते पेंडींग आहात जे फॉर एक्झाम्पल आमचे फिश मार्केट परत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे आनी परत PWD वॉटर टँक हे जे इतलो ते पेंडींग आहा ते तेणी म्हाका एश्युअर केला की कशा भाशेन हे इमिजिएटली स्पीड अप करून बेगिनात बेगीन गांवचो विकास आनी गांवच्या डेव्हलपमेंटा विशयी सगळे पंच मेंबर तेंच्या वॉर्डाचेर आपापले डेव्हलपमेंटाचे विशय घेवन येतातूच आनी म्हाजो सदांच सपोर्ट आसता। पूण एज अ सरपंच तेची जबाबदारी तितलीच आहा गांवचे जे डेव्हलपमेंट नेसेसिटी नीड्स जे स्थानिकांक जे जाय तो तेणी एश्युअरूय केला आनी म्हाका गॅरंटी आहा खात्री आहा त्याच्या टेन्युअरान तो खंय तरी ते एका चालीक लायतलो म्हणून। सर एक प्रश्न असा वेगळो प्रश्न की आपले माजी सरपंच आहात अमित सावंत त्यांच्या आणि तुमच्या बद्दल पहिली मैत्रीचे बरे संबंध असले त्या काय दिसता की पहिलीचे संबंध आता बी ते बरे जावचे त्याचं मन दुखावला की थंय पुलीस स्टेशनार त्याच्या पाठीवर नाव ना त्याच्या खातीर तुम्ही पहिली सगळ्यांक असे घेऊन भोंवता तसे मैत्रीचे संबंध परत त्या एका कामा खातीर काय खंय अडचणी एक क्लियर करता जो पुलीस स्टेशनाचो इश्यू आहा तो माझो पर्सनल हे न्हू प्रोग्राम न्हू तो आनी त्या होम डिपार्टमेंटान पयलीं क्लियर केला हे म्हाजो पर्सनल हे न्हू जे माझे पर्सनल कित्याक हांव सगळ्यांक इन्वायट करता सगळ्यांक वेलकम करता
दुसरे तुवें विचारले त्या प्रमाणे आयज मेरेन हांवें कोणा कडेन वायटपण दवरूंकूच ना आनी कोणाच्या विशयी वायट उलोवंक ना. सो म्हाजे कडल्यान डिफरन्सीस कांयच केन्ना जायना. जेका जर दिसता आपले म्हणजे डिफरन्सीस जाल्यार ते ऑलवेज वेलकम. हांव आयजूय सगळ्यांक वेलकम करता. एंटायर 11 मेंबरांक जे मांद्रे पंचायतीचे 11 मेंबर आहात तांकां सगळ्यांक वेलकम आहा. जे तांकां जर दिसता म्हाजे कडल्यान कितें जर तांकां हेल्प जाय वा खंयच्या तरी खंयच्या डिपार्टमेंटान वचून तेंचे विशय जर अडकले जाल्यार डेफिनेटली 11 जाणांक म्हाजो सपोर्ट आसतलो आनी तेको आसतलो. सर तुम्ही एक समज ट्राय केली समज होम डिपार्टमेंटाकडे वचून की त्या पार्टीर तेचे नाव झाले जाल्यार हो विषय म्हाका दिसता कायमचोच सुट्टा न्हू. इनॉग्रेशन ऑलरेडी जाला. हय. सो इनॉग्रेशन जावन आयज मेरेन आमी आख्या देशभरात पळोवंक ना. इनॉग्रेट जावन परत पार्टी काडली आनी पार्टी लायली. डेफिनेटली दुसरे आता हेच्या फुडें आमकांय कळ्ळें की हे कितें तरी मिसअंडरस्टँडिंग जालें. सो हेच्या फुडें सरपंच जे सरपंच जातले ते हांव पयलीं खंय कन्सर्न डिपार्टमेंटान सांगलो सरपंचाक कॉन्फिडन्सान घेवपाचो आनी तेचेय नांव आसचें. आतां फॉर एक्झाम्पल प्रशांत आतां जर थंयसर आतां कितें जर फावंडेशन स्टोन घालता वा कितें आमी इनॉग्रेट करता जाल्यार डेफिनेटली डिपार्टमेंटान जावन प्रशांताचे म्हणजे सरपंचाचे नाव डेफिनेटली येतले. नाजाल्यार आनी कोण सरपंच येतले डेफिनेटली अशें कसले चुकी जातात ते आमकां रेक्टिफाय करपाची गरज आसा.